नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 4 दिसांच्या जॉर्डन, इथिओपिया आणि ओमान देशाच्या राजकीय भेटेर पयल्या पावण्यार 2 दिसांच्या राबित्या खातीर जॉर्डनांत पावले. दिल्ली रॅली वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आड वायट भाशा वापरिल्ले खातीर संसदीय सत्ताधारी पक्षाचो बोवाळ. अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तशेंच राहुल गांधी हांणी माफी मागची अशी केली मागणी. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी उपचारीकरित्या दिल्लीच्या मुख्यालयात पदाचो सांबाळ्ळो भार. गृहमंत्री अमित शाह सयत मालगड्या भाजपा फुडाऱ्यांनी दिलो तांकां येवकार. लुथरा भावांक भारतांत परत हाडपाच्या प्रक्रियेचो निमणो पावणो. फाल्यां पावतले दिल्ली. आणि भारतीय पंगडान पयलेच फावट स्क्वॉश संवसारीक करंडक सर्तींत मेळयले वस्तादपण. स्क्वॉश संवसारीक करंडक मेळोवपी पयलो आशियाई पंगड जावपाचो फावो जालो भोवमान. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 4 दिसां खातीर जॉर्डन, इथिओपिया आणि ओमान देशाच्या राजकीय भेटेर आसतले. पयल्या पावण्यार आयज आपल्या जॉर्डन भेटे खातीर ते थंयच्या अम्मान विमानतळार पावले. विमानतळार तांकां थळावे प्रधानमंत्री जाफर हसन हांणी येवकार दिलो. तशेंच प्रधानमंत्र्यांक गार्ड ऑफ ऑनर भेटयलो. थंयचो राजा अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन हांच्या आमंत्रणाचेर प्रधानमंत्री थंय गेल्यात. आपल्या भेटे मजगतीं ते राजा अब्दुल्ला तशेंच जॉर्डनचे प्रधानमंत्री जफर हसन हांचे सयत द्विपक्षीय बसका घेतले. भारत आणि जॉर्डन मजगतच्या राजकीय संबंदाच्या 75व्या वर्सुकी दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भेटेक चड म्हत्व आसा. जॉर्डनांत राबितो केल्ल्या मूळ भारतीय वंशाच्या जनतेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ह्या भेटी विशीं उमेद उक्तायली. एक्साइटमेंट तो बहुत है. पहली बार ऐसा चांस मिल रहा है उनसे मिलने का, करीब से पास में देखने का. Very excited because पहली बार इतना क्लोज से देख रहे. We have heard, we have seen a lot of things what he has done for the country and the nation. So we are trying to. It's very excited to see him for the first time so close. We really hope कि सर को जॉर्डन बहुत पसंद आए. जॉर्डन is a very nice place with such a huge crowd, Indian crowd here. So I'm sure sir will like it and we are so ready to welcome. We would like to extend collaboration between Jordan and India in the archaeological and tourism fields, and that would include not only signing these agreements but also expanding the joint marketing between India and Jordan. आज संसदेच्या शियाळी सत्रात काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या काँग्रेस पक्षाच्या रॅलीचो मुद्दो बरोच गाजलो. ह्या रॅली वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां अपशब्द वापरिल्ले खातीर सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभा तशेंच लोकसभेत खर टिका करतना काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्या कडल्यान माफी मागपाची मागणी केली. राज्यसभेत भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी हे विशीं खर तिडक उक्तायतना काँग्रेसीच्या रॅलीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आड खालच्या पातळीचेर वचून दिल्ल्यो घोषणा पक्षाची मानसिकता दाखयता अशें म्हळें. कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी. ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है. ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है. लोकसभेत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी हे विशीं विरोधी पक्षाचेर तिडक उक्तायतना देशाच्या प्रधानमंत्र्यांखातीर अशा तरेच्या उतरांचो वापर करून काँग्रेस पक्षान देशाचो अपमान केला आनी हे खातीर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सयत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी सगळ्यां मुखार माफी मागची अशें सांगलें.
हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। इंडिगो विमान सेवेत हालींच पडिल्ल्या अचकीत व्यत्यया उपरांत विमान सेवेत प्रवाशां कडल्यान चड दर लागू करून तिकेट विकपाक सुरवात केली। हे विशीं राज्यसभेत जाप दितना नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू हांणी DGCA अंतर्गत आदींच कामांत आशिल्ले दर निरीक्षण युनिटाक आनीकूय सशक्त करपा खातीर प्रक्रिया सुरू आसा आनी ते उपरांत सगळ्या विमान सेवांच्या दरांचे बारकायेन लक्ष दवरपाक मेळटले अशें नमूद केलें। ही प्रक्रिया देशांतर्गत तशेंच आंतरराष्ट्रीय मार्गाचेर चलतल्या विमान सेवेचेर लागू करतले अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें। टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे DGCA में है, उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट्स हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे, लाना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी-कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हमें एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है, ताकि अगर पैसेंजर किसी को लगता है कि ये प्राइस ये हद से ज्यादा है, ये इस समय में होना नहीं चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट भी हमें भेज सकता है, तो हम जरूर उस पर ऊपर कार्रवाई करके एयरलाइंस के ऊपर भी एक्शन उसके ऊपर लेंगे। भाजपाच्या संसदीय मंडळान बिहारचे मंत्री आणि 5 फावट आमदार आशिल्ले नितीन नवीन हांकां पक्षाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नेमल्यात। नितीन नवीन हे मालगडे भाजपा फुडारी सर्गेस्त नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हांचे पूत। 45 वर्सां पिरायेचेर ह्या पदाचेर नेमणूक जाल्ले पक्षाचे सगळ्यात तरणाटे अध्यक्ष जावन आसात। आयज दनपारां गृहमंत्री अमित शाह, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा फुडारी रवी शंकर प्रसाद, केंद्रीय सचिव तरुण चुग हांच्या हाजेरीत नितीन नवीन हांणी उपचारीकरित्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून भार सांबाळ्ळो। आपल्या नेमणुके विशीं कौतुक उक्तायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या दरेक कांचीकोनच्यान उदरगतीचे लार पातळ्ळा आनी भाजपान गरिबांक आनी गरजेवंतांक तरेकवार मोहीम आनी येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान आदार दिवन तांकां सशक्त केला अशें नितीन नवीन हांणी सांगलें। मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। राजकुमार गोयल हांणी आयज मुखेल म्हायती आयुक्त पदा खातीर सोपूत घेतलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत राजकुमार गोयल हांकां पदाचो सोपूत दिलो। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। सुभद्रा गुप्ता कौन है? मैं हूँ सुभद्रा। आपको हमारे साथ चलना होगा। मदन लाल एंड एसोसिएट्स के मालिक को एक बार इंटरोगेट जरूर करना चाहिए। उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के वीरवासरम गांव की,
जो कभी धान की फसल के लिए जाना जाता था, आज वहाँ झींगा की लहरें हैं। यहाँ के किसान तालाबों में साल भर झींगा पालन करते हैं। इन्हीं मेहनती किसानों में से एक हैं तुलसीराम बाबू। पहले वे पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन मिट्टी की घटती उर्वरता और बढ़ती लागत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और तब शुरू हुआ उनका झींगा पालन का सफर। भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार, पळोवया मुखावेली खबरो। हडफडीच्या अग्निकांडच्या प्रकरणात हालचालीक नेट येतना लुथरा भावांक भारतान हाडपाची प्रक्रिया आतां निमण्या पावण्यार आसा। आयज सांज मेरेन ही प्रक्रिया पुराय जातली अशी माहिती खात्रीलायक सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। लुथरा भावांक भारतांत दिल्लीक हाडटले। उपरांत गोंय पुलिसांचो एक पंगड दिल्लीक वचून दोनूय भावांचो ताबो घेतले। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर साभार पक्षांचे उमेदवार सध्या मतदारांच्या घरांनी वचून आपल्या प्रचार कामाक नेट लायतना पळोवपाक मेळटा। आयज मुळगांवच्या लाटंबर से मतदारसंघा खातीर भाजपा उमेदवार पद्माकर मळीक हांच्या प्रचारा वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत वांटो घेतलो। हे वेळार तांच्या सयत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये लेगीत हजर आशिल्ले। मतदारसंघाची एकंदर उदरगत करपा खातीर मतदारांनी भोवमतान भाजपा उमेदवाराक वेचून हाडचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो। वेगवेगळ्या गजाली तुमकां सांगतले, पण हांव परत सांगता, ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर डॉ चंद्रकांत शेट्ये आपल्या बरें खूब बऱ्या पद्धतीचें काम करता। हे काम आनीक स्ट्रेंथन करपा खातीर जिल्हा पंचायत तुमी आमकां निवडून दिवपाची गरज आसा। आता हे सांगता आसतना विकास कितें जाला गोंयांत वा हांवें सांगपाचो गरज ना, तुमी सुजाण आसात। मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतलें, मांडवी वयलो तिसरो पूल आसतलो, जुवारी वयलो दुसरो पूल आसतलो, अशे असंख्य प्रोजेक्ट। आमच्या तेंपान सायडीक आशिल्लें आयुष हॉस्पिटल तुमी कदाचित कोणी पळोवंक ना आसतलें, म्हणजे आयुष हॉस्पिटल पुराय देशात अशा पद्धतीचे हॉस्पिटल ना, अशी 5 स्टार आयुष हॉस्पिटलांची फॅसिलिटी ही गोंयकारा खातीर आसा। हे विसरू नाकात, ही मोदीजीची गोंया खातीर देण आसा, हे आमी हक्कान सांगता। संघा खातीर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उमेदवार शिल्पा मामल हांणी लेगीत मांद्रेच्या सावंतवाडा वाठारांत घराघरा वचून प्रचार केलो। ह्या वेळार तांच्या सयत पक्षाचे उत्तर गोंय अध्यक्ष दीपक कळंगुटकार हाजीर आशिल्ले। पत्रकारांकडे उलयतना तांणी वेंचणुकेत जैत मेळटले असो विश्वास उक्तायलो। तो हांव जास्त 3 आमचे पंचायती आसा, तांकां हांव 3 डिवायड करून हे करतले, काम करतले। आणि जास्त सो हांव लेडीजांक हांव प्लॅटफॉर्म दिवंक सोदता, म्हणजे जेच्या अंतर्गत जर स्किमी आसात, कितें प्रोग्राम्स आसात, कितें आसात महिलां खातीर, ते हांव नक्की 100% हांव कार्य करतले तेंच्या खातीर। आणि आता सगळ्याक अशें म्हणटात की गोवा फॉरवर्ड, चल फुडें या, पळयतात आनी डायरेक्ट सांगता मामूल तुमी चल फुडें, आमी आसा तुमच्या फाटल्यान। गोवा फॉरवर्ड पक्षय बरो आसा, विजय सरदेसाय आमचो चीफ आसा, ते म्हणटात की तेंच्या खातीर आतां सगळे म्हणटात काय विश्वासातले पार्टी आसा ही, आनी सगळे म्हणटात पर मांद्र्यात आतां भोंवता तितके भाऊ पयलीं हें करता, भाऊ आसा आमी आसात। मोर्जेच्यो मोगो पक्षाच्यो जिल्लो पंचायत उमेदवार तारा हडफडकर हांच्या प्रचार कामा खातीर आयोजीत केल्ल्या खासा पत्रकार परिशदेंत वांटो घेवन आमदार जी तारोलकार हांणी तुवें इस्पितळा विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली। तुवेंचें इस्पितळ बेगिनात बेगीन सुरू करपाचो यत्न प्रशासन करता, तशेंच हे इस्पितळ बांबोळेच्या गोंय वैजकी इस्पितळा बरोबर जोडपाचो सुद्दां यत्न आसा अशें जी तारोलकर हांणी सांगलें। ते भायर बांबोळे इस्पितळाचे दोतोर दुयेंतींक तपासपाक तुवें इस्पितळांत येतले आनी इस्पितळाचे 2 ते 3 युनिट रोखडेच सुरू करपाचे आसात अशी माहिती लेगीत जी तारोलकर हांणी दिली। कालूच इन्स्पेक्शन जाला, GSIDC परत हेल्थ डिपार्टमेंट डीन बीन सगळ्यांनी इन्स्पेक्शन केला आणि त्यांच्यानी एक रिपोर्ट सबमिट केला की ऑलरेडी हँडओव्हर आता करतात। हँडओव्हर केल्या उपरांत
डायलिसीस जे सकयल ग्राउंड फ्लोराचेर जे युनीट आहा ते फर्स्ट फ्लोरार व्हरतात आनी बाकीचे युनिट्स आहा ते सगळे न्यू स्टार्ट करतात. ते बाय स्लो सगळे सुरवात केला आनी ओटी आहा, मेजर ओटी आहा आनी मिनी ओटी इमिजिएटली स्टार्ट करता. मेजर ओटी आहा ती 6 म्हयने लागतले कित्याक टेंडर प्रोसेस जावन तेंचे इक्विपमेंट्स येवपाक टायम लागतलो आनी इतर सगळे इक्विपमेंट आहा ते GSIDC टेंडर कोड आहा, इलेक्शन जातात सोमते टेंडर फ्लोट करता इक्विपमेंट्साचे. मीनवायल सायड बाय सायड जॉब रिक्वायरमेंट जी आहा, रिक्रुटमेंट जी आहा ती ऑलरेडी ड्राफ्ट सगळो रेडी करून सबमीट केलो गव्हर्मेंटाक आनी फायनान्स पर्सनलान गेलो आहा आनी तो बेगिनात बेगीन जे जॉब रिक्वायरमेंट आहा तेचो एडवर्टिजमेंट आउट जातली. वीकली एकदा तरी वा दोनदा तरी GMCचे डॉक्टर्स हांगा येतले. सो GMCचे डॉक्टर्स हांगाले लिंक जातले. तशेंच सायड बाय सायड नर्सिंग कॉलेजीस आहात, 2 नर्सिंग कॉलेजीस आहा सगळ्यान देगेक आहा ते तांकां लिंक करतात. म्हणजे ते नर्सीस जे शिकतात ते थंयसर येतले प्रॅक्टिसीक. कापड मंत्रालयाच्या हस्तशिल्प उदरगत आयुक्तान देशभर 8 ते 14 डिसेंबर मजगती राष्ट्रीय हस्तकला सप्तक 2025 मनयलो. गोंयांत हाचो एक भाग म्हणून बायल कारागिरां खातीर जागृताय वाडोवपाक हेतान अस्नोडच्या पंचायतीच्या जोडपालवान चौपाल ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळी अंतर्गत केंद्र सरकाराच्या साभार येवजण्याविशीं जागृताय करपाचें काम वांटेकारांनी केलें. ते भायर पणजे हांगा हे संबंदान दुसऱ्या दिसा शिक्षणीक परिसंवादाचें आयोजन जालें. हातूंत डिझायन इनोव्हेशन, वस्तू आनी सेवा कर तशेंच हस्तकलांचे डिजिटल मार्केटिंग आनी सोशल मिडिया मार्केटिंगाचेर भर दिलो. हातूंत गोंयच्या हस्तकला, कापड आनी काथो खात्याचे संचालक सगूण वेळीप, MSME उदरगत संस्थानाचे जोड संचालक मुकेश कुमार मीना हांणी वांटो घेतिल्लो. मिरामारच्या धेंपे कॉलेजीन आयोजीत 3 दिसांच्या कार्यशाळेत कारागिरांनी आपले कलेचें प्रदर्शन करतना थंयच्या विद्यार्थ्यांक तशेंच शिक्षकांक कलेचें प्रशिक्षण लेगीत दिलें. सप्तकाच्या निमण्या पावण्यार दोनापावला हांगा खासा हस्तकला प्रदर्शनाचें आयोजन जालें. गोंयच्या हस्तकला उदरगत आयोगाच्या सहाय्यक संचालक साजी प्रभाकर हांणी कारागिरांक फावो तो आदार दिवपाक मंत्रालय फावो ते यत्न करता अशें सांगलें. To give awareness about various craft scheme benefits to the artisans of Goa. The program was followed by a technical seminar held at Panjim for the benefits of handicraft artisans of Goa on various subjects useful for improving their business techniques and approaches. This include sessions on GST for handicraft sector, design innovations, digital marketing, etc. This has followed by a 3-day craft awareness program in college, Dempe College of Arts and Science at Miramar, to create awareness about the craft tradition of the region among the students as well as the faculty. फोंड्या पत्रकार संघ आनी गिरिजाताई केळेकार संगीत संमेलन समिती वतीन आयोजीत 37व्या स्वरसम्राज्ञी गिरिजाताई केळेकार यादस्तीक संगीत संमेलनाचे फार्मागुडीच्या गोपाळ गणपती देवळाच्या संकुलात आयोजन जालें. ह्या वेळार कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून सांखळेच्या रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत सामाजीक वावुरपी मनोहर तिळवे, कलाकार अनिल पिळगांवकर तशेंच वेणी माधव बोरकार हांचो भोवमान जालो. संगीत हे मनशाक शांत करून ताका समाधान दिता आनी आपल्या भोंवतणी घडटल्या साभार विशया बद्दल संवेदनशील करता अशें मत मुखेल सोयरे दत्ताराम चिमुलकार हांणी उक्तायलें. संगीत ही सुद्धा एक विद्या जी मनाक, बुद्धीक आणि आत्म्याक मुक्त करता. गिरिजाबाई केळेकर हे नाव घेतले की समर्पण, साधना आणि संस्कृतीची उच्च परंपरा याद जाता. तांच्यानी आयुष्यभर संगीताची साधना केली. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या जीवनात सूर जगायले आणि कला क्षेत्राने एक अमूल्य खजिनो निर्माण केलो. अशा व्यक्तिमत्वाच्या उडासाक समर्पित केल्लो संगीत महोत्सव म्हणजे कलाकारां खातीर प्रेरणेचो स्रोत आणि समाजा खातीर सांस्कृतिक समृद्धीचो सेतू जावन आसा. आयच्या तरणाट्यां मदीं प्रतिभा ना अशेंय ना, तांच्या मदीं उर्जा, प्रयोगशीलता आणि नव्या माध्यमाचो आत्मविश्वास आसा. आमी सगळ्यांनी मेळून शास्त्रीय संगीत तांच्या मेरेन पावोवपाची जापसालदारकी घेवपाक जाय. अशा वेळार हो 37व्या वर्सान प्रवेश करपी उत्सव खूब म्हत्वाचो जाता. कारण तातूंतल्यान फक्त स्मृतीच तिगून उरनात, तर तो फुडारा खातीर दिशा दाखयता. एक तरणाटो हांगा येवपी विद्यार्थी कदाचित आयज एक उमेदी म्हणून फाल्यां साधक
म्हणून आणि उपरांत कलाकार म्हणून तो उबो रावतलो हीच ह्या महोत्सवाची खरी फलश्रुती आसतली. फाटल्या 11 वर्सां सावन देशात सौर उर्जा उत्पादनात 46% वृद्धी जाल्या अशें वाणिज्य तशेंच उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवी दिल्लीत पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें. भारत कोळशाचें सगळ्यांत व्हड संशोधन केंद्र जाला अशें तांणी सांगलें. फाटल्या वर्सा 1 अरब टना परस चड कोळशाचें उत्पादन जालां आनी आयातींत 8% उणाव जाल्ल्याचो उल्लेख तांणी केलो. पवन उर्जा क्षमतेत वाड जावन 53 गिगावॅट जाल्या. तशेंच 2014 वर्सा सावन सरकारान फकत परिणामाचेर लक्ष केंद्रीत केलां आनी फाटल्या 11 वर्सांत उर्जा मळार व्यापक परिवर्तन घडिल्ल्या विशीं केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. कोल कहाँ 2014 में रोज आपके आर्टिकल्स आते थे, रोज टीवी पेपर में पढ़ने मिलता था फलाने पावर प्लांट में कोल शॉर्टेज है, फलानी जगह पे बिजली घर बंद पड़ा है. कोल की क्वालिटी को लेके बड़े समस्या और तकलीफें थी और आज प्रोडक्शन अगर जो बदलाव हुआ है वो देखें तो हमने 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन से ज्यादा पिछले वर्ष किया है. ऑस्ट्रेलियाची राजधानी सिडनीच्या बोंदी दर्यादेगेर ज्यू समाजाच्या प्रार्थना सभे वेळार काल जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यात 16 लोकांक मरण आयलें जाल्यार 40 लोकांक दुखापत जाल्या. 2 पाकिस्तानी वंशाच्या आतंकवाद्यांनी ज्यू समाजाच्या लोकांचेर लक्ष साधून प्रार्थना सभे वेळार अंधाधुंद फारपेट केल्ल्यान दर्यादेगेचेर एकंदरीत बोवाळ जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोनूय नात्यान बापूय आनी पूत आशिल्ले तशेंच पुता कडेन सिडनीचो वाहन चालनाचो परवानो आशिल्लो. पुलिसांनी केल्ल्या कारवायेंत बापायक मरण आयलें जाल्यार पूत इस्पितळांत दाखल आसा. सिडनीच्या न्यू साउथ वेल्साचे पुलीस आयुक्तान हे विशीं चड म्हायती दिली. Important is to say that we do have a 24-year-old male in hospital at the moment. Based on his medical condition, it is likely that that person may face criminal charges. I'm very mindful of not prejudicing any prosecution of that person if they're put before the court. Our police respond very promptly. We work closely with the Jewish community. We are very attuned with providing support to the Jewish community. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव. बेटा तू अब तक सो रही है, उठ जा जल्दी. सर में बहुत दर्द हो रहा. कल रात को माही ने गलती से शराब पी ली थी. सब लड़कियां आ चुकी हैं लेकिन एक लड़की का इंतजार है, वो अभी तक पहुंची नहीं. अगर अगले 5 मिनट तक वो तुम्हारी होनहार काबिल स्टूडेंट नहीं आई तो हम अपना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर देंगे. पता नहीं कहाँ रह गई माही. उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मौका दोबारा नहीं आएगा. हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. साफरान तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल खबरो. आयज दिल्ली हांगा संवसारीक पावंड्यार नामना मेळिल्लो फुटबॉल खेळगडो लायनर मेसी हाका गोट भारत दौरो 2025चो निमणो पावंडो आयोजीत जालो. डिसेंबरच्या 13 तारखेक सुरू जाल्लो हो भारत दौरो कोलकाताच्यान हैदराबादा उपरांत मुंबय आनी निमणें स्थळ म्हणून राजधानी दिल्लीत आयोजीत जालो. कार्यावळीचो भाग म्हणून दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर सेलिब्रिटी फुटबॉल खेळाचें आयोजन जालें. मेसी हांच्या भेटी विशीं दूरदर्शना कडेन उलयतना दिल्ली आनी जिल्लो क्रिकेट संघटनेचे सचिव अशोक शर्मा हांणी तांची ही भेट देशाच्या तरणाट्यां खातीर उर्बेचे स्रोत थारतली अशें सांगलें. देखिए मेसी की जो फॉलोइंग है पूरे वर्ल्ड में
बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। और हमारे से जब ये बात हुई कि मेसी के लिए हमें ग्राउंड चाहिए तो हमारे प्रेसिडेंट एकदम से तैयार हुए। और क्रिकेट ग्राउंड में फुटबॉल हो ये दिल्ली वाले पहली बार देखेंगे। और देखो मेसी का आना ही इंडिया के अंदर फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए है। जितनी भी बच्चों को वो यहाँ टिप्स देंगे, जो भी उनकी प्लानिंग है आने वाले टाइम में बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे, तो वो मोटिवेशन बहुत बड़ा है। भारतान पहिलेच खेपे स्कॉश विश्वकप आपल्या नावार केले। आज चेन्नईत जाल्ल्या खेळात भारत आणि हाँगकाँग हांच्या मदीं खेळ जालो। भारताच्या जोशना चिनप्पा हिणेन पहिल्याच खेळात हाँगकाँगच्या कायली हिच्या आड 3-1 अशें जैत जोडले। दुसऱ्या खेळात भारताच्या अभय सिंग हांणी एलेक्स लावू हाका 2-0 अशें हारयले। तिसऱ्या खेळात अनाहत सिंग हाणेन टोमातो हाका 3-0 अशें हारयले। भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगतीं सुरू आशिल्ल्या T20 खेळामाळेच्या तिसऱ्या खेळात भारताच्या पंगडान परत एकदा धडाकेबाज खेळ करतना दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडाचेर घसघशीत जैत जोडून खेळामाळेत परत एकदा आघाडी मेळयली। कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करतना भारताच्या पंगडान फाटोफाट दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळगड्याक बाद करून ताचो खेळ 117 धांवड्यांचेर गुठलायलो। हर्षदीप सिंग, हर्षित राणा, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती हांणी दरेकी 2 गडी बाद केले। फलंदाजी करतना 7 गडे राखून भारतीय पंगडान 16 षटकां भितर 120 धांवड्यो करून परत एकदा खेळामाळेत वर्चस्व मेळयले। फुडलो खेळ बुधवारा लखनौत जातलो। आनी आतां पळोवया तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 4 दिसां खातीर जॉर्दन, इथिओपिया आनी ओमान देशाच्या राजकीय भेटेर पयल्या पावण्यार 2 दिसांच्या राबित्या खातीर जॉर्दन पावले। दिल्ली रॅली वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आड वायट भाशा वापरिल्ले खातीर संसदेत सत्ताधारी पक्षाचो बोवाळ। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तशेंच राहुल गांधी हांणी माफी मागची अशी केली मागणी। भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हांणी उपचारीकरित्या दिल्लीच्या मुख्यालयात पदाचो सांबाळ्ळो भार। गृहमंत्री अमित शाह सयत मालगड्या भाजपा फुडाऱ्यांनी दिलो तांकां येवकार। पुत्रभावांक भारतान परत हाडपाच्या प्रक्रियेचो निमणो पावणो फाल्यां पावतले दिल्लीत। भारतीय पंगडान पयलेच फावट स्कॉश संवसारीक करंडक सर्तीत मेळयिल्लें वस्तादपण। स्कॉश संवसारीक करंडक मेळोवपी पयलो आशियाई पंगड जावपाचो फावो जालो मान। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।